नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365च्या कोंकणी खबरो आनी हांव उर्वशी नायक. नुस्त्या भितर फॉर्मेलिन हे रसायन असता तेन्ना पावसाच्या दिसांनी खावप काय ना हाचेर सध्या कोफुसांव वाडत चल्ला. अन्न आनी वखद प्रशासन खातें सांगता तांकां भायल्यान हाडिल्ल्या नुस्त्या भितर सुबेज फॉर्मेलिन मेळ्ळें ना आनी नुस्त्या भितर हरशीं फॉर्मेलिन आसता पूण विज्ञानाचे तज्ञ हे रजाव मानपाकूच तयार नात. दोतोरी सांगतात हे चूक. तांच्या मतान हे नुस्तें सरळ भायर मारपाचें. ताचे परस पावसात पिकता ती भाजी खायात, भलायकेक ती चड बरी. अन्न आनी वखद प्रशासन खात्यान बिरेस्तारा नुस्त्याची तपासणी केली आनी सकाळी सांगले फॉर्मेलिन आसा. सांजे सांगले तितलेशें ना, मर्यादे भितर आसा. देखून गोवा 365 वचून शुक्रारा मेळ्ळी सरळ खात्याची संचालक ज्योती सरदेसायाक. पयलीं मातशी फाटीं फुडें जाली पूण मागीर उलयली. ती आतां वेगळेंच सांगता. तिच्या मतान चडशा नुस्त्यां भितर निसर्गीकपणान फॉर्मेलिन आसता तें तांकां मेळिल्लें पूण मागीर आनीक सुबेज फॉर्मेलिन मेळ्ळें ना. तेन्ना भायल्यान आयिल्ले झेलांतले हे नुस्तें खावपाक कांयच हरकत ना. See, nobody can add formalin to the fish. Okay, so the permissible limit, what me meant was that fish naturally contains, all the marine products, they naturally contain some amount of formalin. So the test, the laboratory detailed test that we performed, in that we found that the formalin is much lower than what is naturally present in these marine products. But madam, can formalin be first used as a preservative or not? Like can it be used? Cannot be used as a preservative, and in the test we have found out that there is no added preservative or added formalin in the fish samples that we have drawn. We have received communication from Food Safety Standards Authority of India in view of the media reports all over the country that the fish samples are laced with formalin as a preservative. Assam has banned the import of fish from Chennai. Okay, so we also wanted to confirm whether there is some fish coming from Chennai, and then we got some information that fish is coming to Goa from Chennai. So we wanted to confirm that fish coming to Goa is free from this formalin and it is not a health issue to us. Will you be able to do more tests? Will you be conducting more such only things? We have received now the spot tests which are developed by the Kerala Fisheries Institute. We have received that, and with that also we have checked the samples. But earlier also there were reports and we have received complaint that there might be formalin in the fish. So we had drawn samples earlier over the last 2.5 years. 17-18 samples were drawn from different parts of Goa, and they were also declared to be without any formalin content in that. So Madam, what about the fruits and the vegetables that are also imported? Because there's a fear that such chemical is also used in it. So what is FDA doing about it? See, regarding the fish, fruits, vegetables also, we are doing regular surveillance testing. Samples are drawn and they are tested in our laboratory. And whenever we detect, like if they are artificially ripened or something, then those are destroyed. What do you suggest to the people? Is there a panic? Should we go for that panic? What is the message you want to give to the people? There is no panic at all, and this was not a panic as such in this fish. Was acquired. Was it safe? It was safe, yeah. That is why we have said that it is safe for consumption. पूण मायक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर जो डिसोजा सरकारी खात्याचे हे रजाव मानपाक कसोच तयार ना. तो सध्या गोंय विद्यापीठाच्या मायक्रोबायोलॉजी विभागाचो मुखेली म्हूण रिटायर जाला. पळयात तो कितें सांगता तें. FDA has told you that formalin is always there in a fish. This is a totally misleading and a wrong statement made by FDA. Follow no? If FDA says fish contains formalin, then fish will contain gold also. Fish will contain nickel. All the elements in nature, some minute submicroscopic at a pico micrograms level, it will be always there in everything. That doesn't mean it should be there. There is nothing called permissible limits for any carcinogenic substance. You understand? You cannot justify a pollutant that okay, it is there, it's always there. Then why you close your FDA? The formalin is there in that because they have put formalin there. It is not naturally occurring in this. Formaldehyde is there put to preserve. Formalin which is there at the loading point, by the time it comes to the market, the top formalin which is there on the surface disappears.
It is converted by bacteria into carbon dioxide and water. Top. But inside the tissue, inside the muscle, this remain. And once this formaldehyde residues accumulate, and many of these people who are involved, laboratory technicians who are involved in formalin, if they don't take care, they get liver cancer, pancreatic cancer. Why cancer is increasing? Cancer is increasing in Goa precisely because we have fake people sitting in chair. What people should do? People should be judicious. In the time, eat fish when the fish season is there. That is in the month of October, November, December, eat fish. In the month now, August, June, July, August, rainy season, eat vegetables, fruits, which come in plenty, seasonal. You have to you have to learn to live with nature. काय ना तू का कॅन्सर जावन तूं मरतलो, तुजे लिवर पिड्स मागीर कितें म्हणटलो देवान धाडलो, सिकनस तुका देवान धाडिना. This is our own reasons that we are not taking environment seriously. And the FDA is a small organization, it doesn't have that strength. They should, Goa government should take help of Goa University. Our president and said we have got a good marine science department in Goa University. He made a statement few days back. Why the Goa University is not doing work on this? फॉर्मेलिनाक लागून कॅन्सर आनी हेर दुयेंसां जातात देखून आमी कांय दोतोरांकूय मेळ्ळे. गोंयचो फामाद दोतोर डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो आनी कॅन्सर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शेखर साळकार ते कितें सांगतात पळयात. एक क्लास 2 आसता, 2A आसा, 2B आहा, 3 आसा, 4 आसा, अशी 4 कॅटेगरी आहा कॅन्सर जावपाचे. तातूंत फॉर्माल्डिहायड आनी सोरो दोनूय क्लास 1 आसा. टॉबॅको ऑल्सो इज क्लास 1. कळ्ळें न्ही. पण तूं कसो वापरता, कितके भितर फॉर्माल्डिहायड घाला, त्या नुस्त्याक बाबा खरेंच जेन्ना आमी आतां ते क्लीन करतले, तुजी खवळां काडटले, मागीर तो तूं फ्राय करतलो, तूं हुमण करतलो आनी भितर फॉर्माल्डिहायड उरतलें, इट इज एक्स्ट्रीम केस सारकी. म्हणजे ते सामकें फॉर्मालिनान घालूनच नुस्तें अशें दवरचें पडटलें तुका, जाल्यारूच तें जावंक शकता. ताणें तें कितें वापरता तातूंत जावचें ना. सो गव्हर्मेंटाक फाल्यां दिसलें की तितकें सुद्दां फॉर्मालिन वापरूंक जायना, तर ताजेर बंदी हाडपाक जाय आनी बंद करपाक जाय. पण ताज्या पयलीं स्टडी सारकी करप गरजेचें आहा. उगीच लोकांक फुलोवन घराक करून मदींच एक बिझनेस बंद करप ओके, सेफ्टी खातीर करूं येता. एकदां तुका कळ्ळें की पॉझिटिव्ह आहा म्हणटकच तें बंद करचेंच पडलें. फायनल रिपोर्ट इज इम्पॉर्टंट. फायनल रिपोर्ट जर बरो आसा जाल्यार आय डोंट थिंक दॅट शुड बी एनी प्रॉब्लेम. सामकें आंगाक शिरशिरो कसो आयलो आयकून की आमच्या नुस्त्याक फॉर्मलीन म्हणून आसा म्हणून. हाजेर आनीक भासाभास जावपाक जायना. There is nothing like a permissible limit of formalin or an impermissible limit of formalin. Formalin is a cancer causing agent. आणि जर आमी नुस्तें आनी आमचें सी फूड, आनी फक्त नुस्तें आनी सी फूड न्ही पूण वेजिटेबल्सांनूय फ्रुट्सांनूय प्रिजर्व करपाक खूब फावटी फॉर्मलीन यूज करता. तें चॅक केलां की केलां, करूं ना जाल्यार आमकां कांयच खबर ना. This has to be purely a scientific study conducted by the FDA, independent of any political influence or pressures, and give us the facts as to whether formalin is present in the seafood, how safe it is for us to eat it, and if there is formalin present, what do we do about the stock and what do we do about the rogue traders who are bringing it in. We just hope that the concerned authorities take the scientific approach to this and not the political approach. Well, for now, we did ask her whether Goa or Goans can safely consume the fish. She said yes, because all the tests they sound are positive. But are they really safe? Currently, FDA have no answers to give, but we are waiting for some specific test reports. पणजेच्यान आमचे डेस्क हेड दिपाली देसाय, दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी तशेंच इर्शाद शेख. बिरेस्तारा फातोडेर खाणां आनी वखदां प्रशासनान घातिल्ले धाडेत कितें तरी पयलींच शिजिल्लें अशें लोकांक दिसता. नुस्त्यांनी फॉर्मेलिन आसा म्हूण धाड घातिल्ली. ताचे उपरांत गोंयच्या नुस्तें बाजारांनी खास करून मडगांवच्या नुस्तें बाजारांत लोक बरोच उणो दिसलो. गिरायक आमकां विचारता नुस्तें हांचे सामाताय कितें माताय काय म्हूण. आमी नुस्तें खायना, आमकां खाल आमकां कितें जालें जाल्यार कितें करतलें काय म्हणटाय. मागीर आतां आमी कितें करपाचें, नुस्तें आतां मारगेलें आज चड म्हारग आज दिलें तेमी. लोकांच्या मनांत हेच आसा.
नुस्तेमोगांक कितें करप तें कळना आनी नुस्तेकार त्रासांत पडल्यात. गिरायकूच ना कॅमिकल म्हणून सगळं गिरायक पिड्यार जालें आमकां पोटार पांय दवरलो काय ना कोण दवरलो पोटार पांय? हे न्हू आतां कोणी म्हणून गव्हर्मेंटान आसतलो कॅमिकल मारता म्हणून आनी परत चालू केलें आतां गिरायक येता गिरायक येयना. आता लोक नुस्त्या घेवपाक पिता हो आज बाजार असो भरतालो अशें तो आज फुडें गेल्यार कोणूच ना आनी लोक घेयत ना चिकन मटन आनी बीफ ते कितें घेवन वयता. फिश इज नॉट रिक्वायर्ड नो बडी दे आर सो फ्रायटन ऑफ द फिश बाय टुमोरो दे आर सींग बाय द वीकेंड सगळ्यांक खबर अनलेस दे डू समथींग फिश वील नॉट बी ऑन द टेबल ऑफ द गोड. गोंयभर लोक भियेल्यात. गोवा 365 पणजी, वास्को, मडगांव आनी कुंकळेच्याय नुस्त्या बाजारात गेल्ले आनी टेस्टीच्या रिपोर्टांतूय घोळ दिशिल्ल्यान लोकूय पेचात पडल्यात. हे फर्स्ट टायम म्हाका दिसता हिस्ट्रीन जाला. इतल्या वर्सां जालें आमी नुस्तें खाता पण केन्नाच नुस्त्यान कॅमिकल अशें मेवलां म्हणून आमकां दिसोंक ना. तशेंच आनीक कांय जाणांक लेगीत हातूंत घोळ दिसलो. बॅन आसा टील ऑगस्ट म्हणून बॅन म्हणटा पण तरी पूण एवेलेबल नुस्तें मेळटा. अशें फ्रेश नुस्त्याक येवपाक कारण तेजेर गोवोरमेंटान मातशें चॅक दवरता. कालचो जो मडगांवचो इन्सिडंट जालो तेजेर म्हाका वास्को की गोवोरमेंटान रेगुलर कोणाकय चॅकिंगाक धाडूंक जाय अशें आमकां दिसता. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत, वास्कोच्यान हिरू माले आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फॉर्मेलिन हें रसायन म्हळ्यार फॉर्मेल्डिहायड. हें रसायन सैमीक तरेन पर्यावरणांत आसता अशें रिपोर्ट सांगतात. हें रसायन फळां, भाजयो, मांस, नुस्तें आनी दुदांत लेगीत आसता आनी दर एका किलोत ते 2 मिलीग्राम ते 140 मिलीग्राम मेरेन आसपाक शकता. ही पळयात कांय म्हायती गुगलाचेर मेळिल्ली. अमेरिका, हाँगकाँग आनी संवसारी भलायकी संस्थेचो हवालो दिवपी कांय खात्रीलायक वेबसायटी वयल्यान काडिल्ली. दर एका किलोत कितले मिलीग्राम फॉर्मलीन आसता आनी ताची आंकडेवारीच तांणी दिल्या. पयलीं फळां आनी भाजयेंनी कितली फॉर्मेलिन आसता ते. सफरचंद 6.30 ते 22.3, केळी 16.3, बीट 35, कानो 11, कॅबेज 5.3, गाजर 10, फुलावर 26.9, तवशी 3.7, द्राक्षां 22.4, बटाट 19.5, टोमाट 13.3, काळींग 9.2, सुकी अळमी 100 ते 406. मांसात फॉर्मलीन अशें आसता. गोरवाचें मांस 4.6, दुकराचें मांस 5.8 ते 20, बोकडाचें मांस 8, कुकडां 2.5 ते 5.7, प्रोसेस केल्लें मांस 20.7. दुदाच्या उत्पादनांत फॉर्मलीन सांपडलां. बोकडेचें दूद 1, गायचें दूद 3.3, वीज 3.3. थोडी प्रकारची नुस्तीं आसात जातूंत फॉर्मलीन सांपडटात. ती अशीं आसात: गोबरो 4.6 ते 34, सुंगटां 1 ते 2.4, माणक्यो 1.8, कुल्ल्यो 1 ते 98, बोंबील 140. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजेच्या नव्या बाजारात लायट ना आनी देखून विक्रेत्यांक काळखान रावचें पडटा. विक्रेते सांगतात तांकां वेवसायूच जायना आनी कांय गिरायक तशे विक्रेत्यांक पडून हांगा मार लेगीत लागला. पळोवया पुराय बातमी. फाटल्या 24 वरां सावन पणजेच्या नव्या बाजारात गुप्प काळोख दाटला. ताचो परिणाम तांच्या वेवसायाचेर जाला. लायट उडयल्ल्यान गिरायक बाजारात भितर लेगीत सरपाक सोदिनात अशे विक्रेते म्हणटात. कांय जाण तर घुसपटून पडल्यात लेगीत. आनी कल 2 गेल्ले लायट अजून पर्यंत लायट येवंक ना आनी कोण येवन आमकां विचारूंक बी ना कितें जाला प्रॉब्लम कशें आहा कितें आहा तुमचो धंदो कसो चलता म्हणून कांय विचारूंक ना आनी गिरायक बी कोण येना बाजारान आनी वेपार मात्र खूब पिड्यार जाता आनी लोक येता ते भितर पडटा हिंगा रस्त्यार कित्याक काळोख जाता न्हू काळखाक लागून लोकांक भितर येवपाक मेळना येता ते लोक पडटा आनी पडटा म्हणून लोक भितर येना कोण काळोख जाला म्हणून. कल दोपहर से 1 नहीं बोला तो 2 बजे से लाइट नहीं है मार्केट में और यह एक्चुअली अभी से प्रॉब्लम नहीं है हर एक 6 महीने में या 4 महीने में होता ही कम से कम 2 दिन लाइट नहीं रहती. कभी बोलते हैं ट्रांसफार्मर जलता है. जो नीचे शॉप वाले हैं उनको असर कुछ नहीं. जो हमारे ऊपर मेन जो है आप पीछे साइड में भी देख सकते हैं पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है और ये यहाँ की मेंबर जो है सिक्योरिटी मेंबर भी कुछ नहीं कर सकते. सिर्फ नानी बाद में 1-3-4 दिन के बाद आते हैं. जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने तो अपने शॉप में जनरेटर लगाए हुए हैं
तो नॉर्मली जो छोटे शॉप है उन लोग क्या कर सकते हैं? आप चाहे तो देख सकते हैं मार्केट की हालत क्या है. सो लाईट ना सर आमकां खूब त्रास जाता, प्रॉब्लेम जाता आमकां. हांगा कांय डिस्ट्रिक्ट पडला, लोक येवन पडटा हांगा, कांय डिस्ट्रिक्ट पडला म्हणून. कालचे लाईट ना आमकां गिराक ना कांय ना. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. डीएड टिचराचे संघर्ष चालूच आसात. शुक्रारा ह्यो बेरोजगार टिचरी वावुरपी स्वाती केरकारा सांगतान सचिवालयाच्या संकुला भायर जमिल्ल्यो. तांकां मुख्यमंत्र्याक मेळपाचे आसले, मात तांच्या ह्या यत्नांक येस मेळना. पूण तांणी निवेदन दिलां. मुळाव्या शाळांनी नोकर भरती करतना तांणी खर नेम पाळपाक जाय अशें तांणी मागलां. बेरोजगार आशिल्ल्यो डीएड टिचरी परवरे सचिवालया भायर राविल्ली, पूण ताचो तांकां कांयच फायदो जालो ना. जेन्ना नोकर भरती करतात तेन्ना तांचेर आडनदर करची न्हय अशें तांणी मागलां. सीएमांक आमकां एक रिप्रेझेंटेशन दिवचें पडलें. सीएमांक जर एज्युकेशनान खरेंच गोंयच्या जर बदल घडोवपाचो आसा जाल्यार हे टिचरांक योग्य तो न्याय दिवपाची गरज आसा. ताका लागून आज कितल्योश्योच गोंयच्या शाळांनी, प्रायमरी शाळांनी खुबशी स्ट्रेंथ आसा, पूण थंय टिचर ना. कितलेशेच पेरंट्स आज आमी पळयता, पेपरार वाचता की टिचर जाय म्हणून मागता. जाल्यार हे टिचर कित्याक तेणी आजून पोस्ट काडूंक ना हो आमचो प्रश्न आसा. आमची इतली रिक्वेस्ट आसा की आतां जे पोस्ट क्रिएट जातले प्रायमरी सेक्शनाक, तेन्ना ही जी भुरगीं आसा इतली वर्सां कोर्स करून बेकार आसा ट्रेनिंग घेवन, सो ते पोस्ट येता तेन्ना ह्या भुरग्यांक थंय प्रेफरन्स मेळचो. जर परत तर आतां बीएडाकूच जर हे पोस्ट केले जाल्यार आमी कितें करपाचें? तेज्या खातीर आमी सीएमाक हितून रिक्वेस्ट केल्या की जे रुल्स आसा ते स्ट्रिक्ट फॉलो जावचे आनी हांकां जे आमचे डीएड केल्ली, ट्रेनिंग घेतलेली जी सगळीं भुरगीं आसा तांकां ह्या पोस्टा खातीर जे प्रायमरी जे पोस्ट आसा तितून तांकां प्रेफरन्स मेळचो. परवरेच्यान खबराकार विराज कामत. कुर्डी पंचायतीच्या पंच वांगडाक अटक केल्या ताची आड धनगर समाजाच्या वांगड्यांनी निषेध केल्लो. पळयात पुराय बातमी. धनगर समाजाच्या वांगड्यांनी शुक्रारा आझाद मैदानाचेर तांचो निषेध केल्लो. धनगर समाजांतलो पंच गणो सावरेक मार घातिल्लो आनी भितर उडयल्लो असो आरोप तांणी केला. आतां समाजांतल्या लोकांनी पंचाक न्याय दिवचो आनी सांगे पुलीस स्टेशनाचो पुलीस निरीक्षक सागर एकोस्काराचेर कारवाय करची अशें तांणी मागलां. भावाचेर एक कंप्लेंट आसलेली आनी ती इन्क्वायरी खातीर आमी पुलीस स्टेशनार गेल्ले आनी पुलीस स्टेशनार गेल्ले कडेन आमची इन्क्वायरी चालू आसलेली. PSIची फुड्यांची चालू आसली आनी PSI सगळें सेटलमेंट करून क्लियर केल्लें. थोड्याच टायमा भितर सागर एकोस्कर PI पुलीस स्टेशनाचेर येयलो आनी आपल्या कॅबिनान बसलो आनी आमकां सांगलें कितें दोनूय पार्टी आपल्या कॅबिनान येयात. आमी दोनूय पार्टी उठोन कॅबिनान गेल्ले. कॅबिनान गेल्ले कडेन इन्क्वायरी विचारलें कशें कितें जालें अशें विचारतनाच तो म्हणपाक लागलो म्हाजो भाव आशिल्लो तेका अशें आवयच्या वयल्यान भयणीच्या वयल्यान अशें बुरशी गाडी मारपाक लागलो. त्यो गाडी मारतना हांवें अशें म्हटलें सर आवयच्या वयल्यान आनी भयणीच्या वयल्यान गाडी मारनाका प्लीज सर गाडी मारनाका अशें म्हटलें. तेन्ना तो म्हणपाक तूं कोण रे म्हाका सांगपाक अशें म्हणून म्हाकाय बुरशी गाडी मारली आनी म्हाका बडोवपाक स्टार्ट केलें. म्हाजो सेलफोनूय फोडला आनी मागीर म्हाका म्हाजेर 151 सेक्शन लावन म्हाका भितर घातलो, एरेस्ट केलो आनी थोड्या टायम भितर म्हाका त्रास जावपाक लागलें. भितर घातले कडेन लोकांपान घातले कडेन म्हाका त्रास जावपाक लागलें. त्रास जाता म्हणून हांवें सांगलें की म्हाका थोडें उदक दी म्हणून उदक पासून दिना म्हणपाक लागलो. उदक तूं भितर मेल्यार कोता येता पूण आपूण तुका उदक दिना म्हणपाक लागलो आनी मेलो जाल्यार सुद्दां हार्ट एटॅक येवन मेलो म्हणून आपूण रिपोर्ट करतालो आनी बॉडी धाडटालो अशें म्हणपाक लागलो. आयज आमी हांगासर येयल्ले आसा ते सागर इकोस्कराचे निश्चित करपा खातीर येयल्ले आसा. हेजे फाटीं आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेजो निश्चित केल्लो आसा, पूण सरकारान म्हाका दिसता तेजेर कांयच एक्शन घेवना अशें दिसता म्हणून म्हाका आयज परत आमकां हांगासर येवचें पडलेलें आसा. एक पंचायत मेंबर प्रतिनिधी करणारे मनीस जेन्ना एक प्रिजनर वयता की खंयची केस आसा ती कॉम्प्रमायज करपा खातीर, जाल्यार अशा मनशाक थंय मारहाण जाता जाल्यार सामान्य लोकांक कितें न्याय मेळटलो आयज हेजे वयल्यान दिसून येयल्लें आसा. दुगात आसतना सुद्दां ताका आयज त्या एक पंच मेंबराक थंय मारहाण जाल्लें आसा. तेन्ना एक आदोगाद सुद्दां आसतना कोण आमी थंय वयतले जाल्यार कोणाक घेवन वचपाचें. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गांवांतली सगळी बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डां भायर मारपाक सगळ्या बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचेर कारवाय करपाची सुचोवणी सांकवाळच्या सरपंचान पंचायतीक दिल्या. पंचायतीन ह्या बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांक नोटीशी काडपाक सुरवात केल्या. सांकवाळे आनी भोंवतणच्या वाठारांत ही स्क्रॅप यार्डां वाडत आसात आनी ताका लागून पर्यावरणाक आनी लोकांच्या जिवाक धोको उप्रासला अशें सांकवाळचो सरपंच गिरीश पिल्ले म्हणटा. साबार लोकांनी ह्या स्क्रॅप यार्डा आड कागाळ केल्ली आनी ताका लागून
तांणी आतां बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचेर कारवाय करपाचें थारायलां अशें तो म्हणटा. हायकोर्टान दिल्ल्या आदेशानुसार तांणी 20 स्क्रॅप यार्डांक नोटीशी काडल्यात अशें ताणें सांगलें. स्क्रॅप यार्ड आसा तेंचे दादागिरी चड जाल्ले ते आमकां कॅरूच करना. आमकां पंचायतीक एक कांयच म्हळ्यार एक्चुली आमकां स्क्रॅप यार्ड नाका, आमकां स्क्रॅपूच नाका, आमी कितले लेटर्स केला तांकां आमकां कॅरूच करना. आतां आमी वयता कितें फ्युचर कितें करपाचें आमकां पयले हायकोर्टाच्या ऑर्डराक 21 स्क्रॅप यार्ड नाका विलेजीन. आतां ते बिर्ला सायडीन गेले आनी ते सकयल गडेगलान सकयल गेले पयले फूल इतले स्क्रॅप यार्ड भरलेल्या फूल टोटली कितले कचरो चडशे करून सगळे म्हाका दिसता सगळे कचऱ्याचे यार्ड जाल्ले थिंगा आतां पळोवपा जाल्यार. आनी इतले लेबर्स येयल्या लेबराचे कोणाचो खंयचे लेबर कोण रावता काय तेंचे काय ते डॉक्युमेंट्स ना काय ना. इतले भरलेले लेबर भरले खंयच्यान येयले लेबर तेंचे कोण मर्डरीज आसतलो कोण चोर आसतलो कोण कितें कोणाक कितेंच खबर ना. वी आर गोन देर फॉर इन्स्पेक्शन लॉट ऑफ टायम बट कितें जालें थंय तेंचे कडेन डॉक्युमेंट आनी तो कोण ओनर आसा पळय तो जाग्यार ते मेळोना थंय. पूण नोटीस बी सर्व केल्ले तांकां इनिशियली जेन्ना आमी इलेक्ट जावन येयल्ले पळय त्या टायमार. आतां हांव चिंत्ता की आमी आतां आमचे डेप्युटी सरपंच न्यू इलेक्ट जाल्ले आसा तेचे अंडर आनी आमच्या सरपंचाचे अंडर आमी एक ड्रायव्ह करतले आनी जो कोण इल्लिगल आसा नॉट ओन्ली स्क्रॅप यार्ड आनी जे MES कॉलेजीन बी जे आसा हे पळय जे रेंटल शॉपां बी दिल्ले आसा तेंचे ते 1 year रेंट आनी ट्रेड लायसन्स कंपल्सरी करपाक जाय. आनी जे बोर्ड बी लागला रस्त्या सायडीन एडवर्टायझींग बोर्ड बी आसा इल्लिगल जे आसा जितलेय लायला पळय बिल्डरान लावूं या आनी कोणे शॉपकिपरान लावूं ते सगळे तेंचे दे हॅव टू पे द कंपल्सरी लायसन्स फीज. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. शुक्रारा शिवसेनेन पणजे इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिझनाक निवेदन दिलां. महानंद नायकाक 21 दिसांच्या पॅरोलाचेर भायर सोडपाक तांणी विरोध केला. सिरियल किलर महानंद नायकाचेर कागाळ केल्ले एके बायलेक हाका लागून भंय पडला. आमच्या पुरुषांचोय एका पाठिंबो रावतलो कित्याक ही गोष्ट आसा फक्त बायलांशी निगडीत ना आनी फक्त महिलाच हेच्यान इन्वॉल्व आसा अशें समजू नका. शिवसेना फूल फ्लेज ह्याच्या फाटल्यान आसतली कित्याक महानंदान जे केला इट वॉज नॉट एन भावनेन जाल्लो ते क्रायम न्ही. इट वॉज अ व्हेरी प्री प्लान मर्डर ऑफ सो मेनी इनोसंट गर्ल्स आनी त्यो गर्ल्स हे आमचेच सगळे आसता माता भयण बायल कोणी आसूं शकता. वी डोंट वॉन्ट हिम टू बी गिवन पेरोल एट एनी कॉस्ट. आमी 20 दिसांक भायर काडटा पळय पॅरोल दिता पळय तेका लागून आमी ओपोज करता कित्याक जे चेडवाक पळय जे चेडू ऑलरेडी विटनस आसा तेका ते ऑलरेडी भिवन कंप्लेन बी हे करून ते हालता सारके कळ्ळें न्हू. समज तो फाल्यां येयलो गॅरंटी कितें दिता पुलीस कितें ते चेडू सेफ आसतले म्हणून. तो फाल्यां पोवनूय वचोंक शकता आनी पोवन गेलो जाल्यार तेजी सेफ्टी कोण हे करता तेजी गॅरंटी कोण घेता. एक जाल्यार विटनसांची गॅरंटी दुसरी हेजी तो पोवन वयतलो पळय ते. सो आमी विसरूंक शकता की तेका 20 दिसांक खंयचे बेसिकाचेर सोडटा पळय ते. शिरोडेच्या रायेश्वर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डीप लर्निंगाच्या प्रकल्पाचेर विभागीय वांगडी नेमल्यात. ह्या प्रकल्पांक लंडनातल्या रॉयल अकादमी ऑफ इंजिनियरिंगान फंड दिल्यात. रायेश्वर संस्थेत अभियांत्रिकीचे 3 कोर्स आसात. इलेक्ट्रॉनिक, माहिती तंत्रज्ञान आणि कॉम्प्युटर इंजिनियरिंग. Rayeshwar Engineering College has tied up with a Bennett University which is at Noida, which is in collaboration with NVIDIA and Royal Academy of Engineers in London. Now, Royal Academy of Engineers in London is the funding authority for Brunel College of London. Brunel College of London. Now, Brunel College of London has tied up with Bennett University of Noida, that is in Delhi, somewhere near Delhi. And partnership agency is NVIDIA, which is again an Amazon-based company, Amazon-based company from California. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. आणि इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.